In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Abba Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord Jesus, I praise you and I thank you for this beautiful time. Thank you, Lord Jesus. Your word says, when two or three are gathered in your name, you are in our midst. So, Lord, I bow down to your presence. I glorify you. I worship you, Lord Jesus. Thank you, Abba, for your presence. Thank you, Holy Spirit, for your presence. Yes, Lord, you are the living God who is in us, with us, and for us. Holy Spirit, thank you for teaching us each and every day. Holy Spirit, thank you for revealing the parable, the hidden mysteries to us. I thank you, Holy Spirit, for giving us the knowledge of your word, for giving us the revelation of your word. And when we receive your word with understanding, when we receive your word with the revelation, Satan cannot steal it. Thank you, Holy Spirit, for helping us day by day to treasure your word in our heart. Yes, Lord, as your word says in John 15, when we abide in you and your word makes its home in us, and you are the word, Lord. You are the Alpha, you are the Omega. Lord, I praise you and I thank you. Holy Spirit, I give you complete authority of my vocal cords, of my mind, of my thoughts. Thank you, Holy Spirit, for teaching us today. Thank you, Holy Spirit, for giving us the examples. Thank you, Holy Spirit, for giving the revelation light of the word, what you're going to teach us today. That no unbelief, no lie of Satan, no deception of Satan can rob that seed from us. I thank you and I praise you, Lord Jesus. Thank you, Abba. Lord, in the name of Jesus, I take the authority. I am the authority of Jesus and I rebuke, I bind the spirit of unbelief right now. Whoever is hearing my voice, I rebuke the spirit of unbelief. I rebuke the spirit of disturbance in the mighty name of Jesus. And I release the angels of peace. Lord, your word says, when the when we preach the gospel of Jesus Christ, the faith comes. And yes, Lord, faith is coming. Every time when we hear your word, faith comes. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Abba. Thank you, Holy Spirit. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Praise the Lord, everyone. Praise the Lord, sisters. Praise the Lord, Sister Connie. So I know our कोंकणीन घेता, but a teaching बो गरजेचे. So next time Englishaनूय घेतले same teaching. Okay. So जशें म्हाका पवित्र आत्म्यान शिकयलो, तुमकां सगळ्यांक म्हजो आवाज clear आयकोंक येता? Loud, clear? Yes, sister. Yes, Okay. sister. Audible. देवार्ग. Thank you, Jesus. So जशें म्हाका पवित्र आत्म्यान शिकयला न्हू, तेणें म्हाका एक imagination दिलें. ओके, आनी हांवें म्हणलें पवित्र आत्म्या आतां हांव जशें तुवें म्हाका इमॅजिनेशन दिलां, हांव हें इमॅजिनेशन म्हाका तेंकांय शेअर करपाक जाय. आनी हांवें न्हू ट्राय केलें एडिट करपाक, म्हाका तितली नॉलेज ना. सो जायना जालें. फर्स्ट टायम, सेकंड टायम, थर्ड टायम, हांवें म्हणलें पवित्र आत्म्या जशें तूं म्हाका शिकयता तशेंच म्हणलें तूं हें इमॅजिनेशन हें पेपरार घाल आनी तूं म्हज्या उद्देशी तेंकांय शिकय जें तुवें म्हाका शिकयलां. सो हांवें न्हू हें आतां ड्रॉइंग केलां. ओके, पिक्चर्स घालून हें केलां. सो गॉड, ओके, गॉड ऑलमायटी, आनी देवा भितर गॉड इज अ स्पिरीट, रायट? Thank you, Lord Jesus. God is a spirit, angels are spirit, demon is a spirit. Sogli, hi. Thank you, Jesus. So देव Yes, एक sister. स्पिरिट. Yes. आणि हे दोन सॉकेट दिसताय तुमका, एक ब्लॅक सॉकेट आणि एक व्हाईट सॉकेट दिसता? सगळ्यांक दिसती पडटा? Yes, sister. ओके. हो ब्लॅक सॉकेट हा तो न्हू एडम सॉकेट. ओके, आणि व्हाईट सॉकेट हा तो जेजूचो सॉकेट. Jesus. आता आमच्या सगळ्यांच्या घरान असले स्विच आहाय.
Yes, sister. Just a minute. Thank you, Jesus. Black and white. Thank you, Jesus. कसले कलराचे आसू पण स्विच बोर्ड आहाय नो सॉकेट आहाय नो Yes. आता Yes, सिस्टर sister. कोणी तुका आता आयरन करूंक जाय ओ मोबाईल चार्ज करूंक जाय ओ कोणाच्या घरान वायफाय हा राउटर हा ओके वायफाय राउटर हा ओ मिक्सर देखून तुमकां चालू करपाक जाय जाल्यार आपुणू चालू जातलो इलेक्ट्रिसिटी सॉकेटा बरे वयल्या ऑटोमॅटिक चालू जाता ओ ना तुमकां ते कनेक्शन दिवपाक पडटा आम्ही प्लग घालूंक पडटा रायट ते सॉकेटान येस जेन्ना तूं सॉकेटान तो प्लग घालता तू मागीर थिंगा रोजार कोत्ता देवा प्लीज कनेक्शन दी रे इलेक्ट्रिसिटीचे प्लीज म्हजो मिक्सर चालू जाल्या पुरो म्हजो मोबायल चार्ज जाल्या पुरो म्हजी वायफाय चलल्या पुरो तुमी रोजार कोत्ताय कितें वर्क्स कोत्ताय थिंगा ना नो ना सिस्टर it is the connection right which flows the electricity correct येस ते कनेक्शन वरवीं ती इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय जाता आनी तुजो मिक्सर चालू जाता तुजो मोबायल ऑन जाता वायफाय चलता बिकॉज इट इज द कनेक्शन रायट सगळ्याक समजता हेंच्यान थँक्यू होली स्पिरिट थँक्यू जीजस कोणाचो मायक नॉयज करता सिस्टर लुइजा कॅन यू म्यूट थँक्यू जीजस थँक्यू सिस्टर थँक्यू जीजस सो जेन्ना देवान आदामाक रोचलो न्हू ओके थँक्यू जीजस जेन्ना देवान आदामाक रोचलो तेणे आदामाक कोणा भाशेन रोचलोलो सिस्टर कॉनी कोण एक तरी मुको उलयाय प्लीज सॉरी देवा आपल्यासारखे रोचलो ना ताका आपल्या सारको देवान रोचलो ताका आपल्यासारखे रोचलो न्हू होय आपल्या सारको रोचलो आनी आमकां जे स्क्रिप्चर जेनेसीस 1:26 हिंगा सांगता देन गॉड सेड लेट अस आतां लेट अस कित्याक म्हणलें थिंगा तेणें म्हणोंक जातालें न्हू लेट मी इट्स अ सिंग्युलर म्हणोंक जातालें लेट मी बट इट वॉज अ प्रुलर लेट अस म्हणलें तेणें लेट अस कित्याक म्हणलें कित्याक थिंगा येस बाप पूत आनी पवित्र आत्मा येस सिस्टर कॉनी सो थिंगा बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आहलो सो देवान म्हणलें लेट अस मेक मॅन human kind in our image according to our likeness पळय पोतून our likeness आमचे भाशेन म्हणलें तेणें आपल्या भाशेन म्हणोंक ना पूण आमचे भाशेन म्हणलें तेणें बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे भाशेन and let them have कोणाक dominion दिलें let us make the human and let them have the dominion over the fish of the sea and over the birds of the air over the cattle over the all the wild animals of the earth and over every creeping things that creeps upon the earth सो जेन्ना देवान बापान आनी बाप पूत आनी पवित्र आत्म्यान हो संवसार रोचलो तेणे आदामाक न्हू आपल्या सारकें रोचलोलें आनी आदामाक रोचनू पयलीं न्हू देवान आख्खी लायक फ्रुट्स रोचलोली रायट झाडां रोचलोली आनी तेणें न्हू एक युनीक वे रोचलोलें बी दितीत फळां रोचलेली रायट आनी बी दितीत झाडां रोचलेली सारकें नाजाल्यार एडम ते आंबे एप्पल सगळे काबार कोत्ता आहलोलो बी आसोंक ना जाल्यार पूण बी दितीत फुलां बी दितीत फळां आनी बी दितीत झाडां रोचलेलीं आनी देवान न्हू जेन्ना रोचतालो तेणें म्हणलोलें की इट वील बी अकॉर्डिंग टू इट्स ओन कायंड देवान तांकां आशिर्वाद दिल्लो ग्रो इन अकॉर्डिंग टू इट्स ओन कायंड आतां आंब्याचें झाड पणस दिवचें ना आंब्याचें झाड कितें दितोलें आंबेच रायट अकॉर्डिंग टू इट्स ओन कायंड सारकें थँक्यू जीजस एक सुणें कितें प्रोड्यूस कोत्तोलें डॉग रायट पपीज नॉट काव according to its own kind so same like that devan decision getlo to create human being according to his own image according to his own likeness so इंसान सगळ्याक अंडरस्टँड जालें थँक्यू जीजस सो देवान जेन्ना आदामाक रोचलो न्हू आदामाक एक स्पिरीट रोचलो ओके
जेनेसिस 2 आमकां सांगता देवान आदामाक मातयेचो रचलो, माती काडून एक फॉर्म केलो, रायट, एक मनीस फॉर्म केलो. वाचता, then the Lord God formed, that is, created the body of man from the dust of ground and breathed into his nostril the breath of life. And the man became a living being, an individual complete in the body and spirit. सो जेन्ना देव मनशाक आपल्याच्या ओन कायंड रचतालो, आपल्याच्या ओन लायकनेस आनी ओन इमेजान रचतालो, तेणे माती घेतली, रायट, धूल घेतलो आनी एक कूड तयार केली. पूण ते कुडीक जीव आहलोलो? ती कूड मूव जाताली? ना. मूव जायनाहली न्हू. सो देवान न्हू तितून एक सबस्टेन्स घातलो आनी कसलो सबस्टेन्स घातलो? हिंगा आमकां दिसून येता दॅट गॉड ब्रेथड अ लायफ. देवान आपल्याचो जीव ताचे भितर घातलो, तेका म्हणटाय जोई लायफ. जोई लायफ म्हणजे गॉड कायंड ऑफ लायफ, लायफ ऑफ गॉड. सो आतां हे सॉकेट कित्याक केलें तें हांव सांगता. जेन्ना पवित्र आत्मा म्हाका शिकयतालो न्हू, तेन्ना म्हाका तेणे हें एग्जाम्पल दिलें. जेन्ना देवान आदामाक रचलो, हो ब्लॅक हा तो आदाम. सो जेन्ना देवान आदामाक रचलो, तेका कूड दिली मातयेची, पूण ती कुडीन जीव आसोंक ना, कांय जीव आसोंक ना. सो देवान कितें केलें? आपल्याचो श्वास, आपल्याची लायफ ऑफ गॉड, जोई लायफ तातून घातली. सो आतां कितें जालें? देवाची जोई लायफ एडमान गेली. समजता सगळ्यांक? आनी एडम जालो अ लिव्हिंग स्पिरीट. सो जें कितें देवाचे आंगान आहलोलें, जें कितें देवाचे DNA आहलोलें, जें कितें देवाचे DNA आहलोलें, तें देवान आदामाच्या कुडीन घातलें. यू नो, जोई लायफ, गॉड्स लायफ, लायफ ऑफ गॉड आदामाचे भितर घातलें. आनी जेन्ना देवान आदामाक रचलो, यू नो, तो सारको परफेक्ट आहलोलो. तेजी स्पिरीट, बापाची स्पिरीट एक आहलोली. देवान ताका रायचसनेस रचलेलो, परफेक्ट रचलेलो. ताका कांय दुयेंस आसोंक ना. कित्याक दुयेंस आसोंक ना? देवाक आहा डायबिटी हा, ब्लड प्रेशर हा देवाक? ना. शुअर सिस्टर कॉनी? 100%, 100%. Amen. Thank you, Jesus. सो जेन्ना देवान मनशाक रचलो, तेणे आपल्याचो श्वास ताच्या भितर सोडलो आनी त्या श्वासाक म्हणटाय जोई लायफ, गॉड कायंड ऑफ लायफ, ओ लायफ ऑफ गॉड. सो ही लायफ ऑफ गॉड ताच्या स्पिरिटानसून ताच्या बॉडीन गेली आनी तो देवाच्या जिवान भरलो. ही वॉज फिल्ड विथ गॉड्स लायफ. ताचो नेचर, देवाचो नेचर तेजे भितर आहलोलो. तो एडम परफेक्ट आहलोलो, जस्ट लायक गॉड. अबांडंट लायफ आहलोली ताचे भितर. कित्याक तेन्ना पातक करूंक ना. तेका एक दुयेंस आसोंक ना, कित्याक देवाकूय दुयेंस ना. आनी देवाचो श्वास ताणे आदामाचे भितर घातलोलो. आनी हे एक कनेक्शन, जशें आमी सांगलां, जेन्ना आमी प्लग घालता सॉकेटाक, तेन्नाच इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन येता, रायट? वो आमी रोजार कोत्ता, उपास कोत्ता म्हणून इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय जाता? ना. ओ तूं थिंगा फोन मारता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक, हांवें प्लग घातला, मातशें प्लीज कितें तरी रोजार कोराय, सप्लाय येवपाक म्हणटाय आमी? ना. इट इज द कनेक्शन, रायट? इलेक्ट्रिसिटी तूं प्लग घालता, इट इज द कनेक्शन फ्रॉम द सॉकेट. जी वोल्टेज आसता, जी इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज आसता, आय डोंट नो द इंग्लिश वर्ड, थिंगच्यान ते सप्लाय जाता. बाय डिफॉल्ट ते सप्लाय जाता, कनेक्शन सप्लाय जाता. सो सेम लायक दॅट जेन्ना देवान आदामाक रचलोलो, तेणे आपल्याचो जीव तातून घातलोलो, आपल्याचो श्वास घातलोलो, द लायफ ऑफ ब्रेथ, द लायफ ऑफ गॉड, सॉरी, जोई लायफ. आनी आदामाक कांय दुयेंस आसोंक ना. तेजो वतमो आनी बापाचो वतमो एक आहलोलो. तो बापाशी उलोयतालो, भोंवतालो, चलतालो. तो सारको जिवान भरलेलो आहलोलो. ही वॉज मेड अ लायफ अनटू गॉड, परफेक्ट. आनी बाप आनी तो एक आहलोलो. थँक यू जीजस. आतां मागीर कितें जाता? थँक यू होली स्पिरीट.
मागीर आमी जाणाय न्हू एडम डिसोबे जाता रायट देवाक सोयतान येता एवेक फोट दिता रायट तुमी हे फळ खाता म्हणटा तुमी देवा भाशेन जातली पूण देवान ऑलरेडी तांकां कोणा भाशेन रचलेली आपल्या रचलेली जशी देवान बी आसीत फळां रचलेली अकॉर्डिंग टू इट्स तांचेच सैमाची झाडां तेच सैमाची फळां रचलेली एक आंब्याचें झाड आंबे दितले पणूस दिवचे ना बिकॉज इट वॉज क्रिएटेड इन इट्स ओन कायंड टू प्रोड्यूस इन इट्स ओन कायंड एक सुणेच दितर बद दितले donkey birth दिवचे ना because it was produced by its own kind. So same like that देवान मनशाक रचलेलो according to his own image and own likeness पूण जेन्ना सोयतान येयलो आनी फोट घेवन येयलो आनी एवेक सांगले की तूं हे फळ खायल्यार तूं देवा भाशेन जातले पूण ती ऑलरेडी देवा भाशेन आहलोली रायट तांकां परफेक्ट रचलेली अबांडंट लायफ आहलोली देवाचो श्वास ते कनेक्शन तांचे भितर धांवताले दॅट जोई लायफ द पावर ऑफ गॉड द लायफ ऑफ गॉड तांचे कुडीन धांवताले स्पिरिटांतून बॉडीन धांवताले दुयेंस आसोंक ना पूण जेन्ना ही सैतानाची फोट घेता आनी ते फळ खाता आनी एडमूय खाता आनी मागीर कितें जाता दे डिसोबे गॉड रायट आतां कितें जालें आतां म्हाका पवित्र आत्म्यान दाखयलें एडमान तो प्लग काडलो देवा कडच्यान तें कनेक्शन आतां बंद जालें समजोता सगल्यांक जे जोई लायफाचे कनेक्शन आहलोले जे बापाचो स्पिरीट आनी एडमाचो स्पिरीट एक आहलोलो तो आतां सेपरेट जालो कित्याक देवान एडमाक सांगलोले जे दिसाक तूं तें फळ खातलो तेन्नाच तूं मोत्तलो रायट म्हणलोले सारकें थँक्यू जीजस पूण एडम कुडीन मेलो ओतम्यान मेलो ओतम्यान मेलो सो स्पिरिच्युअल डेथ जालें रायट ते कनेक्शन तो प्लाग जो आमी जो प्लाग तेणे जो देवाक लायलोलो आनी जी जोई लायफ येताली द लायफ ऑफ गॉड त्याचे भितर फ्लो जाताली आतां ते कनेक्शन काडले रायट तो प्लग काडलो आनी जेन्ना तो प्लग काडलो कितें जालें स्पिरिच्युअल डेथ पळय स्पिरिच्युअल डेथ सीन डेथ येयली सिकनेस डिप्रेशन पॉवर्टी एडिक्शन सगळे तरेचे वायट जेलसी एंगर बिटरनेस सेल्फ सेंटर्डनेस तेन्नाच ती सेल्फ सेंटर्ड जाली इतलो तेप ती नेकड आहलोली पूण जेन्ना तेमी फळ खायले तेन्ना तांकां कळ्ळें की ती नेकड आहा आनी तेंचो दोळो सेल्फार गेलो देवा कडच्यान सो जेन्ना ती डिसओबे जाली जेन्ना एडमान तो प्लग काडलो ते कनेक्शन अनप्लग केले तेणे देवाक ते कनेक्शन तेणे काडले जोई लायफाचे देवाचो श्वास गेलो आनी एडमाचो ओतमो आनी बापाचो ओतमो जो एक आहलोलो आतां कितें जालें सेपरेट जालें सारकें हिंगच्यान सगळ्याक समजलां जाल्यार हालेलुया म्हणय थँक्यू जीजस थँक्यू जीजस आहाय न्हू सगळीं थँक्यू होली स्पिरिट सो आतां जेन्ना एडम डिसओबे जालो तेणे न्हू एक कनेक्शन हो प्लग काडलो एक जे देवाचे स्पिरीट ताचे भितर आहलोलो जो देवाचो श्वास तेजे भितर आहलोली जी जोई लायफ म्हणटाय द लायफ ऑफ गॉड ताचे भितर आहलोली ती डिस्कनेक्ट जाली स्पिरिच्युअल डेथ जाले आनी स्पिरिच्युअल डेथाक लागून पातक मरण सगळे येयले कित्याक जेन्ना देवान हो संवसार रचलेलो देवाचो हो प्लॅन आसोंक ना देवान सगळे परफेक्ट रचलेले तेणे एव्हरी क्रिएशन रचता तेन्ना म्हणलेले इट वॉज गुड आनी हो देवाचो प्लॅन आसोंक ना की आमी फॉर एवर स्पिरिच्युअल डेथान रावपाची पातकान रावपाची वायटान रावपाची कुड्डेपणान रावपाची नाटकायेन रावपाची रागान रावपाची हो देवाचो प्लॅन आसोंक ना पूण एडमाचे डिसओबिडियंटाक लागून आमी ते पातक आमचे भितर येयले रायट म्हाका न्हू हो क्वेश्चन जातालो स्पेशली जेजूचे हाका हांव म्हणटालें जेजू तूं 2000 वर्स पयलीं मेलो हांव तेन्ना जावंकूच ना सो तूं म्हज्या पातका पासत कितकून मेलो कोणाक जायनासलो क्वेश्चन पूण जेन्ना म्हाका कळ्ळें की हांव एडमातावन आयलां आमी सगळीं एडमातावन आयले रायट थँक्यू लॉर्ड जीसस
सो जे हे सीन नेचर आमचे Yes. आमचे भितर आहलोले कितकोन आहलोले आमी कितें वर्क्स केल्ले आमी हुंचे ट्रेनिंगाक गेल्ले पातो कितको करपाचे दुयेंस कितको जावपाचे कसलो कोर्स केल्लो आमी Na. बूक रीड केल्ले कितको पातो करपाचे कितको कितको डिसोबे जावपाचे काय कोर्स करूंक ना रायट दुयेंस कितकोन जावपाचे कितकोन आमी दुयेंत रावपाची फॉरएवर कसलो कोणे कोर्स केल्लो कोणे बूक वाचलेलो कोणे कसले रिट्रीट अटेंड केल्ले दुयेंत जावपाचे ना न्हू इट वॉज द कनेक्शन रायट इट वॉज द फ्लो कनेक्शन रायट तुजे एडमाक आनी स्क्रिप्चर आमकां सांगता ओके थँक यू जीजस हिंगा म्हणटा रोमन्स 5:12 Therefore, just through one man, and the one man Adam, just through one man, sin entered the world. Kire zale death entered through sin, and thus death separated to all men because all sinned. एक मनशाच्या पातका उदेशी एडम जेन्ना disobey जालो ताणे तो unplug केलो from the Zoe life, from the life of God. ताचो आत्मो आनी बापाचो आत्मो separate जालो पातोक भितर सरले आनी पातकाक लागून मरण भितर सरले Romans 5:14 आमकां सांगता nevertheless death reigned from the time of Adam to the time of Moses even over those who did not sin by breaking command. So हिंगा म्हाका म्हजे क्वेश्चनाचो आन्सर मेळ्ळो इवन हांव तेन्ना जल्माक येवंक ना घोडे हांवें कसलो कोर्स करूंक ना पातोक करपाचे दुयेंस कितकोन जावपाचे कोर्स करूंक ना पूण हो एक कनेक्शन फ्रॉम एडम टील मोइसेस इट इज अ कनेक्शन even तुये पातोक केला करू नाका but it is the connection because we were connected to Adam आता एडमान अनप्लग केले देवा कडच्यान स्पिरिच्युअल डेथ येयले आमी सगळी स्पिरिच्युअल डेथान आहलोली फिजिकली गोडे आमी कुडीन जिवी हाय ब्युटिफूल हाय we put on makeup we do everything we look beautiful outside पूण भितरल्यान आमचो आत्मो मेलोलो we were living a spiritual death life आणि आयज पासून जायती जाण spiritually death life जियेताय आजुनूय जायती जाण born again नवी रचना जावंक नाय आणि हे पातोक हे कनेक्शन आजुनूय फ्लो जाता sickness sickness, malice, hatred, jealousy, हे सगळे पातकाचे fruit. Sin is the root and these are the fruit. So हिंगा Romans 5:14 तुम्ही तुमच्या बायबलार वाचाय हिंगा आमकां सांगता nevertheless म्हणटा death reigned from the time of Adam कित्याक एडमान तो देवा कडच्यान प्लग काडलो ती जोई लायफ जे बाप आनी ताचो स्पिरीट एक आहलोलो तो तेणे अनप्लग केलो disobey जायन because of one man sin बरयला so nevertheless death reigned from the time of Adam to the time of Moses even over those who did not sin तांचेरूय भितर पातोक येयले जेमी पातोक करूंक ना even over those who did not sin by breaking command as Adam did who is the pattern of the one to come. So even आमी पातोक करूंक ना आमी पातोक करपाचे कसलो कोर्स करूंक ना even आमी दुयेंस जावपाची कसले ट्रेनिंग घेवंक ना पूण हे आमचे फ्लोआन आहले रायट एक कनेक्शन रायट आता भुरगे ल्हान आसतना आमी म्हणटाय ते आनी कसले पातोक कोत्तले पूण सपोज सिबलींग हाय दोग जाण आनी एक धाकटे भुरगे हा आनी हांवें दुसरे म्हजे भुरग्याक वेंगेन दवरले ते धाकट्या भुरग्याक जेलसी येना राग येना येता न्हू so it is demonic right it is not the wisdom of God or heavenly wisdom no आमकां James chapter 3 verse 13 so आमकां वाचूंक मेवता so sin nature आमचे भितर आहलोलो हो फ्लो जातालो from Adam's time till date आनी हे पळय बर्डाचे एग्जाम्पल आमी जायते पावटी हो एग्जाम्पल घेतला आता ही बर्ड केजान हाय ओके स्लेवरीन हाय केजान हाय गुलामान हाय आता तेमी एक ले केला आता ती तेच स्लेवरीन जाली रायट तेंची कितें फॉल्ट आहलोली
ते धाकटे बर्ड्सांची जी आतां ताती हेच जाले म्हणटकच पिले जातले ते पिल्यांचे कितें फॉल्ट आहलोली ताची माय पाय ते केजान हाय म्हणटो ती थिंगाच चोलमोली रायट So same like that जेन्ना thank you Jesus जेन्ना देवाकोच्यानी जोई लायफ ताचो वतमो आनी एडमाचो वतमो एक आहलोलो पूण जेन्ना एडम डिसओबे जालो ताणें तें कनेक्शन काडलें आनी ते पातोक न्हू सोगल्याचे भितर बाय डिफॉल्ट कनेक्शन रान कोत्ताले सोगल्याचे भितर Thank you, Lord Jesus. So आता आमकां कोणे क्वेश्चन केल्या एडमान पातोक केल्या आमकां कित्याक हे जाता सो इट इज द कनेक्शन आज जशे पिलां भाशेन ती केजीन हाय पूण ती आतां स्लेवरीनूच येयली रायट तिवूय केजीनूच चोलमोली रायट So same like that a connection from Adam time till date a death sin sogle jealousy unforgiveness anger pride self-centeredness all kind of disorder cancer diabetes all the sickness that is the flow of that connection that is the flow of that connection from Adam time thank you Lord Jesus आता इंचान सगळ्याक अंडरस्टँड जाले वही म्हणणाय नाही म्हणणाय थँक्यू जीजस कोणाक डाऊट हा कोणाक कितें क्वेश्चन करपाक जाय प्लीज सगळ्याक अंडरस्टँड जाले न्हू पळय जेन्ना देवान आदामाक क्रिएट केल्लो न्हू तेणे ताका परफेक्ट क्रिएट केल्लो ताणें ताची कूड मातयेंतल्यान क्रिएट केल्ली पूण ते कुडीक न्हू जीव आसोंक ना मातयेची कूड केल्ली आतां आमचे काबडान जे शर्ट आहाय ते शर्ट आपुणू हात हालयतले ड्रेस आपुणू कबडांतलो चोलोन येतलो आमी घालूंक जाय रायट तेन्नाच तो ड्रेस आपल्याचो स्लीव हालयतलो करेक्ट सेम लायक दॅट जेन्ना देवान आदामाक रचलो मातयेचो तेका कांय आसोंक ना पूण आमकां जेनेसीस 3 आमकां सांगता ताणें एक सबस्टेन्स घातले ताचे भितर ताचे नॉस्ट्रिल्सान ताणें लायफ ऑफ गॉड घातली कितें घातलें लायफ ऑफ गॉड जोई लायफ आनी तेका इतलो परफेक्ट केलो इतलो रायचस केलो की आदामाक कसले काम करपाची गरज आसोंक ना आय मीन काम म्हणजे कसले देवाक प्लीज करपाचे ओ देवाक आमी जशी आमी आमचे वर्क्स करता देवाक प्लीज करपाक तसले कांयच करपाची गरज आसोंक ना बिकॉज इट वॉज द कनेक्शन ताचो आनी बापाचो आत्म्याचो एकवट आहलोलो स्पिरीट एक आहलोली आनी ते स्पिरिटांतल्यान ते जोई लायफ एडमाच्या बॉडीन फ्लो जाताली सिकनस आसोंक ना कांय आसोंक ना पूण जेन्ना तो डिसओबे जालो ताणें तो प्लग काडलो स्पिरिच्युअल डेथ येयली ती जोई लायफ बॉर्न जाली जी बापाची वॉल्टेज आहलोली ऑफ ग्रेस मर्सी लव जोई लायफ ती एडमान अनप्लग केली आनी कोणाक प्लग केली सैतानाक रायट थँक यू लॉर्ड जीजस आनी मागीर जालें स्पिरिच्युअल डेथ सिकनेस पॉवर्टी jealousy hatred thank you Lord Jesus from the time of Adam until Moses हे पातोक सगळ्यांचे भितर बाय डिफॉल्ट फ्लो जाता because of our connection with Adam पूण हो देवाचो प्लॅन आसोंक ना even when I was learning this thank you Lord Jesus देव न्हू आमचो इतलो मर्सीफुल ताचो मोग इतलो सिस्टर कॉनी म्हज्यान हिंगा उतरान सांगोंक जायना तेणें आमचो न्हू इवन एडम सीन कोश्ट न्हू पयलें तेका खबर आहलोलें तेणें न्हू आमचो इम्यून सिस्टम रचलो आमचे इम्युनिटी आतां केन्ना आयकोला डॉक्टर ल्हान भुरग्याक न्हू एंटीबायोटीक रोखडो दिना तो म्हणटा तुजो इम्युनिटी गोट जावनी म्हणटा वखद घायल्यार म्हणटा इम्युनिटी वीक जाता तुजे इम्युनिटी भितर वायट ब्लड सेल्स आहाय ते फायट कोत्ताय रायट दुयेंस आतां आमी जायते भुरग्यांक पयला तुवें कन्स्ट्रक्शन सायटीर जी हेयटाय माती कालोयताय तांकां कितें जाता ना कित्याक इम्युनिटी हेल्थी आसा कित्याक इम्युनिटी सपोर्ट कोत्ता रायट तुजे इम्युनिटी सपोर्ट कोत्ता सो हो एक न्हू ल्हानसो बी प्लॅन देवान आपल्याच्या मर्सीन आपल्याच्या कुरपेन आमचे भितर इम्युनिटी घातल्या बट ती टेम्पररी कित्याक देवाचो व्हडलो प्लॅन आहलोलो
प्लॅन ऑफ रिडेम्पशन आपल्याच्या पुताक धाडपाक. आतां जायते पावटी आमी जेन्ना दोतोराशी वयता दोतोर विचारता तुमच्या घरान कोणाक प्रेशर मायक पायक प्रेशराचो प्रॉब्लेम हा, घरान कोणाक हार्टाचो प्रॉब्लेम हा विचारना. डायबिटी हा, इवन तू बारीक आसूं, इवन तू हेल्थी डायट जेव, इवन तू जिम मारू हो क्वेश्चन येता. कित्याक येता? बिकॉज इट रन्स रायट. gene DNA runs right to family. So same like that एडमाचे पातोकूय आमचे भितर फ्लो जाताले, ते कनेक्शन फ्लो जाताले. सो देवान न्हू प्लॅन केलो. कितें प्लॅन केलो? जेजूक ह्या संवसाराक धाडपाक रायट. after 4,000 years of prophecy, 4,000 वर्साचे prophecy, coming of Messiah prophecy fulfill जाल्यो जेन्ना जेजू येयलो. आनी जेजू 100% देव आहलोलो आनी 100% मनीस आहलोलो रायट. आतां हो संवसार रचलोलो कोणे? देवान. सारके? मनीसूय रचलोलो देवान. सो देवाकूच येवचो पडला हो प्रॉब्लेम फिक्स करूंक. सो देवूच येयलो, जेजूच येयलो. ओके. आनी थँक्यू जेजस. इवन जेजू येयन देखून आमी सगळ्यांनी जेजूचेर बिलीव केले, सगळ्यांनी आपणायलो तेका करूंक ना. सो जी कोण जेजूक बिलीव कोत्ताय, जे कोणे जेजूक आपल्याचो सोमी आनी दोनी मानून घेतला, जी कोण म्हणटाय बॉर्न अगेन, हेजेर आमी शिकया आयज. तेमी न्हू अगेन तो प्लग आतां देवाक घातला आनी तांचे कुडी भितर देवाचो स्वास आहा, तांचे कुडी भितर ती जोई लायफ फ्लो जाता. थँक्यू जीजस. हिंगा स्क्रिप्चर आमकां सांगता 1 Corinthians 15 verse 45. For the scripture says, first man Adam was created a living being, but the last Adam is a life-giving spirit. कोण येईल? जेजू कोण जायन येयलो? लास्ट एडम, लायफ गिविंग स्पिरिट. तीच लायफ जी देवान एडमाचे भितर स्वास सोडलेलो, द लायफ ऑफ गॉड. तुम्ही वाचाया जेनेसिस चॅप्टर 3 बुरयलो हा थिंगा. ते देवान आपल्याचो स्वास, द लायफ ऑफ गॉड. In original Hebrew, it is the life of God. Zoe life, abundant life. Life in abundance ताचे भितर घातलेली. सेम लायफ घेवन आतां कोण येयलो? जेजू येयलो रायट. द लास्ट एडम. जे फर्स्ट एडमान मेस केलोले, सगळे पाळ घातलेले, ते फिक्स करपाक आतां लास्ट एडम येयलो. देवूच येयलो हे जमनीर मनीस जावन, 100% मनीस जावन. Thank you, Lord Jesus. Ani, thank you, Holy Spirit. 1 Corinthians 15 verse 22 आमकां सांगता, for just as all people died because of their union with Adam. आतां आमचो सगळ्याचो युनियन आहलोलो एडमाशी. बाय डिफॉल्ट ताचे कनेक्शन फ्लो जाताले आमचे कुडीन. आमचे स्पिरिट मेल्ली रायट, स्पिरिच्युअल डेथ आहलोले रायट. आमकां कांय खबर आसोंक ना कित्याक हे दुयेंस येता, कित्याक म्हजे भितर इतली नाटकाय हा, कित्याक म्हजे भितर इतले खुड्डेपण हा, कित्याक हांव इतले सेल्फ सेंटर्ड जाता, कित्याक हांव हे पातोक आदारता, कित्याक हांव देवा कडच्यान पयस वयता. बिकॉज आमचो युनियन आहलोलो रायट विथ एडम, कनेक्शन आहलोले रायट. ते फ्लो जाताले कनेक्शन. So for just as all people died because of their union with Adam, die म्हणजे spiritual death. With union with Adam, in the same way all will be raised to life because of their union with Christ. जेन्ना तुजो एकवट जेजूशी जाता, you will be raised to life. ती जोई लायफ आतां आमच्या जोन एकल्याच्या भितर आसा. Thank you, Lord Jesus. So जे दिसा सिस्टर कॉनी तुका गॉस्पल प्रीच जालो, आमी रोमन्स 1:16 जाणा रायट. देवाच्या गॉस्पलान आसा ताचो पावर रायट, साल्वेशन. सो जे दिसा सिस्टर कॉनी तुवें म्हणलें, वय जेजू हांव तुका म्हज्या जिविताचो सोमी आनी दोनी मानून घेता.
तू म्हज्या जिविताचो सोमी. यू आर द लॉर्ड ऑफ माय लायफ. आनी हांव त्या सोयतानाक पाट कोत्ता आनी जेजू हांव तुजी वाट चोलता. ते घोडेक न्हू बायलान कांय चेंजीस जावंक ना सिस्टर कॉनी. कांय गूज बम्स येवंक ना. कांय तूं हिंगाच्यान थिंगा पडोंक ना. तूं बारीक आहलोलें मोटें जावंक ना. गोरें आहलोलें काळें जावंक ना. सगळेंच सेम आहलोलें बायलान. इवन तुजी मायंडूय सेम आहलोली. मायंडानूय कांय चेंजीस ना. आजुनूय वायट चिंत्ता, आजुनूय हें हा तें हा. बट व्हडलें बिगस्ट चेंज जाली तुज्या वॉथम्यान, तुज्या स्पिरिटान. तुजो स्पिरिट जेन्ना तुवें म्हणलें, ओय जेजू आमकां रोमन्स 5 सांगता, ओय जेजू हांव तुका म्हजो जिविताचो सोमी आनी दोनी मानून घेता. रोमन्स 10 सॉरी. हांव तुका म्हज्या जिविताचो सोमी आनी दोनी मानून घेता. तेच वखदां ती जोई लायफ, देवाची लायफ आनी तुजो वतमो, बापाचो वतमो आनी तुजो वतमो एक जालो. आतां तुवें अनप्लग केलो फ्रॉम एडम. आतां तूं एडमाचे हितून ना. तुवें अनप्लग केलो आनी तुवें कोणाक सॉकेट घातलें आतां? हिंगा पळय म्हाका पवित्र आत्म्यान दाखयलें आनी हांवें तेंच इमॅजिनेशन ड्रॉ करून तुमकांय दाखयता. कोणाक प्लग केलो आतां? जेजूक, रायट? And Jesu is 100% God, 100% human. जेन्ना जेजू हे संवसारान येयल्लो, जेजून म्हणोंक ना हांव म्हजी खुशी करूंक येवंक म्हणोंक ना. तेणें म्हणलां हांव म्हजे बापाची खुशी करूंक येयला. Acts of Apostle chapter 10 verse 38 आमकां सांगता देवान ते नाजराताचे जेजूक पवित्र आत्म्यान मागलो आनी तो बरें करीत गेलो, रायट? कित्याक ताचे भितर आहलोली ती जोई लायफ. पवित्र आत्मा म्हाका रिमायंड कोत्तालो ती रगत ब्लीड जाताली ती वस्तोरी आमी जाणाय न्हू. 12 years ब्लिडींग जातालें तिका. थँक्यू लॉर्ड जेजस. जेन्ना तिणें जेजूक हात लायले, कितें जेजू भितरल्यान भायर सरलें? कितें भायर सरलें? जेन्ना तिणें जेजूक हात लायलो, जेजून म्हणलें न्हू, जेजूक कळ्ळें आपल्या भितरल्यान कितें भायर सरलां, रायट? Power, exactly. So जेजू तो देवाचो पावर ऑफ दॅट जोई लायफ. कित्याक बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा एक. जेन्ना तूं आमी जोड एकली आमी म्हणटाय बॉर्न अगेन न्यू क्रिएशन म्हणजे कितें? कांयच जायना. कांयच ना. कित्याक आमकां अवेरनस ना, कित्याक आमकां नॉलेज ना, कित्याक आमकां अंडरस्टँडींग ना. जेन्ना तुका ही अंडरस्टँडींग, तुका हें रेवलेशन मेवता, सेटन कॅनॉट रॉब यू. कित्याक आतां तुवें एडमाकडच्यान अनप्लग जाला. पळय हांव हें उलयना, हें स्क्रिप्चर सांगता आमकां. थँक्यू लॉर्ड जीसस. First Adam was created as a living being, but the last Adam is the life-giving spirit. जेन्ना ते बायलेन जेजूक हात लायलो, ती life-giving spirit ताचे भितर येयली, रायट? आनी तिका पेकोवणी मेवली. तिंगा बरयलां she was healed whole. तेजे आख्खे, ताचे चिंतना, ताचे सगळेंच क्लीन जालें. She was healed. 1 Corinthians 15:22 आमकां सांगता तुजो जेन्ना युनियन आहलोलो एडमाशी, ही सगळी दुयेंस पिडा तुजे भितर बाय डिफॉल्ट कनेक्शन फ्लो जाताले थ्रू फ्लो. पूण जेन्ना तूं तुजो युनियन तो प्लग काडटा एडमाकडच्यान आनी तूं प्लग घालता जेजूक, पळय इमॅजिनेशन शेअर केला, हो प्लग तूं जेजून घालता, तर देवाकडच्यान ते लायफ जेजूक वयता आनी जेजूकडच्यान ते लायफ लास्ट एडमाकडच्यान ते आमकां येता. कितकोन आमकां येता? 1 Corinthians 15:22 आमकां सांगता इन द सेम वे ऑल विल बी रेज्ड टू लायफ बिकॉज ऑफ द युनियन विथ क्रायस्ट. जे दिसाक तूं जेजू तुजो सोमी आनी दोनी म्हणून मानून घेता, तूं तुज्या तोंडान कन्फेस करता, घोडे भायल्यान कांय चेंजीस जालना, मनूय आमचें तशेंच आहा, पूण भितरल्यान आमी आनी जेजू एक. बाप, पूत, पवित्र आत्मा एक. आमचो एकवट जालो आनी बापा भितर जी लायफ हा ती म्हजे भितर हा, म्हजे कुडीन हा, म्हजे ईच एंड फायबरान हा, म्हजे बोन मॅरोन हा. सगळ्यांक अंडरस्टँडींग मेवता? थँक्यू लॉर्ड जीसस. पळय आमी न्यू क्रिएशन बॉर्न अगेन म्हणटा, पूण तरी पूण आमकां रेवलेशन मेवना हें कितें जालें तें इन स्पिरिच्युअल वर्ल्ड. Romans 5:18, 19 and 21 घेतला, ओके? Adam's one sin brings condemnation for everyone,
but Christ one act of righteousness brings a right relationship with God and new life. Potun new life बरयला, right? New life for everyone. ओल्ड लायफ आहलोली जी एडमाक आमी प्लग घातलोलो, जी आमी एक आमचो स्पिरिच्युअल डेथ आमी एक बोणकोणीन अशी जियेताली, दो बायलान आमी ब्युटिफुल with makeup or without makeup, with good clothes or without good clothes, outwards appearance was beautiful, but in the spiritual we were dead, we were disconnected. When Jesu's one act of righteousness brings a right relationship with God and new life for everyone. तीच ती Zoe life जी आमचे भितर हा. Each and every born again, each and every new creation जो जेजूक आपल्याचो सोमी आनी दोनी म्हणून मानून घेता, ताचे भितर ही life आहा. Because one person disobeyed God, many became sinner. कांयच fault आसोना. It was by the flow, by the connection. एक मनशाच्या पातकाक एक मनीस डिसोबे जालो म्हणून हे पातक सगळ्याचेच भितर धांवताले because of the connection. But because of one person obeyed to God, many will be made righteous. आमका righteous केले. आमी आमचे कुस्ताक righteous जावपाक जायना. आमका रेडीमेड केले. आमी म्हणटा न्हू रेडीमेड. आमका रेडीमेड righteous केले because of the sacrifice of Jesus. So just as sin ruled over all the people, brought them to death, now God's wonderful grace rules instead, giving us right standing with God, resulting in eternal life. Eternal life, abundant life is a Zoe life through Jesus Christ. आपका जीवित मेवता only through Jesus Christ. We are saved only through Jesus Christ, not through any other thing. Thank you, Lord Jesus. And Romans 10 आमका सांगता, मुजी गोडे प्रिंट तितली क्लियर ना, सो तुम्ही तुमचे बायबल ओपन करा. हे सेशन जाले म्हणटकीच आणि पर्सनली वॉच आय स्क्रिप्चर. आय फुल घे नाव. दिस इज जस्ट अ पार्ट 1. Okay, so inga Romans 10 amka sangta, if you declare with your mouth Jesus is the Lord and believe in your heart that God raised him from death, you will be saved. Buroila, for it is with your mouth, it is with your heart that you believe and are justified, and with your mouth that you profess your faith and you are saved. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. So jenna tuka o gospel preach zalo, खंयचे मिडियमांतल्यान जावं तो, म्हाका गॉस्पल प्रीच जालो थ्रू ब्रदर जॉन्सन टू JCILM. म्हाका केन्ना आय वॉज इन द स्पिरिच्युअल डेथ. गोडे भायल्यान हांव परफेक्ट आहलोले, पूण भितरल्यान स्पिरिच्युअल डेथ, सगळे पातक, सगळे दुयेंस म्हजे कुडीन धांवताले बिकॉज ऑफ द कनेक्शन थ्रू एडम. पूण जेन्ना म्हाका हो रोमन्स 1:16 आमकां सांगता, जेन्ना म्हाका हो जेजूचो गॉस्पल प्रीच जालो आणि म्हाका अंडरस्टँडिंग आणि रेव्हलेशन मेवले, समजवणी मेवली देवाची उतराची, आणि हांवें डिसिजन घेतलो दॅट जीसस यू आर द लॉर्ड ऑफ माय लायफ. यू आर द लॉर्ड. आय सरेंडर दिस लायफ टू यू. एट दॅट वेरी मोमेंट म्हजो आत्मो आणि बापाचो आत्मो एक जाल्लो. म्हजो स्पिरीट आणि बापाचो स्पिरीट एक जाल्लो. गोडे भायल्यान म्हाका कांय चेंजीस आसोंक ना. म्हजें मनूय चेंज जावंक ना. मनूय तशेंच आहलोलें. बट इट इज सीक टायम हावर्स, रायट. एवरी डे आमी मनाची नवसोनी घेताय, रायट. कोत्ता देवाच्या उतरांतल्यान आमचें मन बदलता. जशें आयज आमकां रेव्हलेशन मेवलां की जेन्ना आमकां रेव्हलेशन मेवता बॉर्न अगेन म्हणजे देवाचे जे स्वास आहा, जो देवाचे जोई लायफ आहा, लायफ ऑफ गॉड, ती आता म्हाका एक ओटल्या. हांव आनी जेजू एक जाले आणि जी देवाची लायफ हा ती म्हजे भितर फ्लो जाता. इफ सपोज देवाची लायफ म्हजे भितर फ्लो जाता जाल्यार दुयेंसाक अधिकार ना. आमी जितली शिकतली न्हू तितले आमकां रेव्हलेशन आणि अंडरस्टँडिंग आणि नॉलेज मेवतली. Thank you, Lord Jesus. 2 Corinthians 5:17 आमकां सांगता, therefore if any person is grafted, आमी ग्राफ्टिंग जाणा, रायट. आता म्हज्या गार्डनान न्हू रोज आहा, एकूच रोज तो, आनी तेका न्हू 7 डिफरंट कलर ब्लूम जाले. कित्याक 7 डिफरंट कलर्स ब्लूम जाले एकूच रोजाक?
कित्याक तेका ग्राफ्टिंग केला आसतलें रायट डिफरंट ब्रांचीस घातले रायट एक पिंक रोज एक येलो व्हाईट रोज एक रेड रोज एक सारको ब्लॅक रोज एक सारको मरून रोज सगल्याचे हांदे काढून ते एक झाडाक ग्राफ्टिंग केला रायट तेच भाशेन काळो जावं गोरो जावं पातकी जावं आनी कोणू जावं तूं जेन्ना डिसिजन घेता की ओय जेजू तूं म्हजो जिविताचो सोमी आनी दोनी आमकां ग्राफ्टिंग केलां इन क्रायस्ट आनी ग्राफ्टिंग केलें म्हणटकीर जें कितें मुळान जें आमी माती सारें उदक घालता मूळ तें घेता आनी दुसऱ्या हांद्यांक जेवण दिता रायट तें सेप वयता रायट आनी तशेंच म्हज्या गार्डनान रोज फुलताय रायट डिफरंट कलर ऑफ रोज कित्याक म्हजो घोव वॉटर कोत्ता माती घालता सारें घालता आनी ते उदेशी मूळ तांकां सेप प्रोवायड कोत्ता रायट आनी ते रोज फुलता तेच भाशेन आतां आमकां ग्राफ्टिंग केलें जेजून आनी जेजूचें उतर आमी दिसपोटी आयकोता समजोणी घेता विथ अंडरस्टँडींग एवरी डे आमी हे सेप ओडून घेता न्हू म्हणून एक दीस टिचींग आयकतली एक म्हयनो हॉलिडे वो गरज आहा तेन्ना जेजूशी येतली इवन बींग अ बॉर्न अगेन इवन गरज आहा तेन्ना जेजूशी येतली तशें न्हू पूण एवरी डे तूं सेप घेता आनी बॉर्न अगेन जाला म्हणून तुका केन्ना कळटा जेन्ना तुका उतराची थान भूक लागता जेन्ना तूं उतराक वयर दवरता इवन तुका डिजायर आहा मुवी पळोवपाक आनी कितें करपाक पूण डीप डावन तुका हुशी आहा तुका ती रूच आहा तुका तान भूक लागल्या देवाची उतराची कितलोय टायम जावं खूंय आसूं इवन ऑफिसान आसूं इवन किचनान आसूं इवन खूंय आसूं तुज्यांनी देवाच्या उतराचेर मेडिटेट करपाक जाता इट इज द डिजायर तूं अक्नॉलेज कोत्ता की वोय जेजू तूं म्हजे भितर आहा बाप पूत पवित्र आत्मा म्हजे भितर आहा ही नवें जिवीत दिलां केन्ना नवें जिवीत दिलां म्हाका तुवें ग्राफ्ट केला तुजे भितर जे दिसाक हांवें तुका म्हजो सोमी आनी दोनी मानून घेतलो सो हिंगा आमी म्हणटा न्यू क्रिएशन ओल्ड इज गॉन सो 2 Corinthians 5:17 आमकां सांगता therefore if any person is engrafted in Christ the Messiah he is a new creation भायल्यान कांय चेंजीस ना मोनाची नवसोनी एवरी डे जाता एकूच दिसान जायना एकूच दिसान हांव होलियत जावं जायना एवरी डे मोनाची नवसोनी जाता ही इज अ न्यू क्रिएशन ऑल टुगेदर द ओल्ड जे जो प्लग एडमाक घायलोलो द ओल्ड निकिता इज नो लॉंगर नाव तेणे प्लग अनप्लग केलो तो एडम आनी प्लग घातलो जेजू पळय असो दिस इज वॉट ही हॅड गिवन मी द इमॅजिनेशन आनी जे कितें देवा कडच्यान येता ते जेजू पळयता जेजू जावन आसा जिवीत रायट जेजून जायते पावटी म्हणलां आय एम द लायफ हीज वर्ड इज लायफ सारकें इटर्नल लायफूय म्हणजे जेजूक आनी बापाक जाणा जावप थ्रू होली स्पिरिट जेजू म्हणटा जॉन 10:10 हांव येयला तुमकां सुबामपणीन जिवीत दिवपाक अबांडंट लायफ दो ही डिफरंट उतरां आसत पूण ताचो मिनींग एकूच जोई लायफ ऑफ गॉड जी आदामा भितर घातलेली पूण आतां ती आमच्या जोन एकल्याच्या भितर आहा कित्याक तूं आतां युनियन जाला तूं एकवटला आतां जेजू तुजो आनी जेजूचो एकवट जाला सो हिंगा म्हणटा द ओल्ड द प्रिवियस मोरल अँड स्पिरिच्युअल कंडिशन हॅज पास्ड अवे जे कितें तुजें स्पिरिच्युअल डेथ आहलोलें तें गेलें बिहोल्ड द फ्रेश अँड न्यू हॅज कम अँड यू नो इन ग्रीक न्यू मीन्स न्यू इट्स न्यू brand new Connie, new Nikita, new life. ही जोई लायफ आमचे भितर आहा जेजू आमचे भितर आहा आमी इस्टराक आमी सेलिब्रेट केला रायट वी वर रेझुरेक्टेड विथ क्रायस्ट कलोशन 1:26 and 27 सांगता हे म्हणटा गूट म्हणटा कोणाक खबर आसोंक ना कोणाक रिवील करूंक ना हो गूट सेंट पॉल म्हणटा हे गूट कोणाक रिवील करूंक ना देवान पूण म्हणटा देवान हो गूट आतां रिवील केला तुमकां आनी हो कसलो गूट की जेजू तुजे भितर आसा केन्ना जेजू तुजे भितर येता जेन्ना तूं अलाव करता जेन्ना तूं तुजें तोंड ओपन करता रोमन्स 10:9-10 आमकां सांगता जेन्ना तूं तुजे काळजान बिलीव करता तुजें तोंड ओपन करता आनी म्हणटा जेजू वय तूं म्हज्या जिविताचो सोमी तेन्ना तुजो आनी जेजूचो एकवट जाता यू आर अ बॉर्न अगेन यू आर रेझुरेक्टेड विथ क्रायस्ट आनी तीच जी आतां जेजूच्या कुडीन जे DNA हा ते म्हज्या कुडीन हा आमी म्हणटा न्हू 1 Peter न्हू ते 1 Peter 1:23 न्हू
I am born of God from the incorruptible seed. हेच ते आता बापाचे DNA मोजे भितर हा आता डॉक्टर आमचेशी विचारी तुमचे फॅमिलीन कोणाकू हा हे सिकनेस आता ते सिकनेस म्हाका येवपाक शकता सिस्टर कॉनी कित्याक हांवें अनप्लग केले आय एम अनप्लग टू एडम नाव हांव एडमाक प्लग ना आता I am no longer plugged to Adam. I am plugged to my Jesus Christ in spirit. So a spiritantल्यान बॉडी ओडून हाडपाक आमकां देवाचे उतर आयकपाक गरजेचे मोनाची नवसोनी जावपाक गरजेची रेवलेशन आनी अंडरस्टँडिंग मेळपाक गरजेचे ती लायफ स्पिरिटांतल्यान कित्याक स्पिरिटाक आनी बॉडीक कनेक्शन ना रायट मोदे कोण आहा बॅरियर सोल आमची कार्नल मायंड अरे कितें सांगत ते सारके गाई द मायंड विल गिव यू डाउट्स इमोशन्स आहाय सगळे मोदे आहा रायट सो एवरी डे मोनाची नवसोनी जावपाक गरजेची देवाचे उतर आयकपाक गरजेचे तू जितले देवाक रिकून रावता ग्राफ्टेड रावता इवन वेन यू आर अ बॉर्न अगेन तुका ती थान भूक लागता देवाच्या उतराची आनी जितले तू पवित्र आत्म्याक सांगता म्हाका शिकय म्हाका समजोवणी दी तितलेच तुका आनी आनी रेवलेशन मेवता तुका आनी आनी नॉलेज मेवता आनी तू ते स्पिरिटान थँक यू जीसस तू ते स्पिरिटान ऑपरेट जाता तू आता म्हणना आसू न्ही हांव मुनीस मुगो म्हणना तू आता तू म्हणटा आय एम अ स्पिरिट बींग आय एम अ स्पिरिट बींग कित्याक म्हाका देवान स्पिरिट रचलेलो जेजू देवाक न्हू आमकां कॉन्टेक्ट करूंक जाय आमकां कनेक्ट जावपाक जाय तो ऑलवेज आमच्या स्पिरिटाक कॉन्टेक्ट करता आमच्या स्पिरिटांतल्यान तो आमकां कनेक्ट आसा सो ही देवाची लायफ सगळ्याच्या भितर आहा दोज हू आर बॉर्न अगेन दोज हू आर न्यू क्रिएशन बिलिवर तांचे भितर ही जोई लायफ आहा पूण तितून आमी ऑपरेट करना कित्याक आजुनी आमकां रेवलेशन ना थँक यू लॉर्ड जीसस सो आयज हांव हिंगच्यान एंड करता आमी कंटिन्यू करूया हितून जायते आहा कित्याक फ्रॉम इस्टर टील टुडे हांव फकत एकूच स्क्रिप्चराचेर मेडिटेट करता दॅट द रेझरेक्टेड लायफ इज इन मी मोजे भितर आहा जेजू and it is that simple that Christ is in me that life is in me आणि हांवें तो प्लग आता अनप्लग केला from Adam disconnected I'm completely disconnected I'm connected to Christ कित्याक लास्ट Adam येयलो आणि ताणे प्राइस पे केली राइट हिंगा बरयला 1 Corinthians 15:45 the last Adam is the life giving spirit 1 Corinthians 15:22 आमकां सांगता तू जो युनियन आहलोलो म्हणटा एडमाशी तेका लागून पातक तुजे भितर धांवताले मरण तुजे भितर धांवताले स्पिरिच्युअल डेथ पूण आतां म्हणटा तुजो एकवट जाला जेजूशी आनी म्हणटा तुजे भितर आतां जिवीत धांवता न्यू लायफ थँक यू जीसस सो सगळ्यांक आयच्या टिचिंगाची समजोवणी मेवली कोणाक क्वेश्चन हा आणि प्लीज अ हंबल रिक्वेस्ट इवन तुम्ही आता अटेंड केला न्हू पोतून आयकाय तेन्ना पवित्र आत्मा आनीकूय शिकयता इन्क्लुडींग मी हांवूय आयकता पोतून आयकाय थँक यू लॉर्ड जीसस आनी मागीर आमी कंटिन्यू करूया नेक्स्ट सॅटरडे कंटिन्यू ऑन द लायफ ऑफ गॉड कित्याक until and unless आमकां नॉलेज आनी रेवलेशन मेवचें ना आमी अवेर आनी कॉन्शियस जावची नाय अक्नॉलेज करपाक आमकां त्रास लागतले जे जेजून सोपाटला ते थँक यू लॉर्ड जीसस कोणाक कितें सांगपाक जाय थँक यू होली स्पिरिट सिस्टर एडा यू वॉन्ट टू से समथिंग नॅन्सी सिस्टर नॅन्सी सिस्टर कॉनी No, Nikita. Thank you. Thank you, Jesus. Sister Nancy, you want to say something? No, thank you, Jesus. Thank you, Sister Nikita. Thank you, Jesus. Okay, Connie, Thanksgiving prayer kota. Thank you, Jesus. Aje teaching hour. Sister Connie kota. Sister Nancy. Thank you, Jesus. Yeah, Oh, sister. Papaचे पुताच्या पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. Thank you, Abba Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, मुगला बापा पयले सोत्याक
तुवें आमकां न्यू लायफ दिल म्हणून. And new life, this Zoe life, Lord Jesus, we have received only through your Son, Jesus Christ. And thank you, Jesus, that you have set us free, Lord, from the captivity, Lord Jesus. Yes, Lord, जायते पावटी आमी म्हणटाली आमी पातोक करूना, हांवें कांय पातोक करूना, हांव कित्याक बोगसोणी मागो. But Lord, जेन्ना आमी आदावान आहली, through him we became sinners, and through you we have become the righteousness of God in Christ Jesus. Because आमकां आतां तुजी righteousness हा. And forgiveness मेवल आमकां जे आमकां sin nature जो आहालो, through Adam, जे आमकां receive केलोलो, through that. आनी आतां जे आमी म्हणटाले आमच्या जिवितान जायते पावट आमच्या जिवितान एक curse हा, a hereditary disease ha. But when we believe that Jesus, we are believers in our families, and when we believe that Jesus is our Lord, God, and Savior, every curse, every destruction, every ancestral curse, कोहलेय जावं ती, maybe दुयेंस, पिडा, ओ भुरगीं जायन जावपाची, ओ कितें सर्वीस मेळोन जावपाची, जे फॅमिलीन हा, or maybe एक काजार जायन जावपाचो, कितेंय आहा. Lord, we break those curses because we are believers in Christ Jesus. Thank you, Jesus, ki tu amko help kotta to believe that you came in this world to save each and every one of us. Lord, because you were that blameless lamb, Lord. आमच्यान कोणाच्यानूच जावचें नाहलें, those who were on this earth, but you had to come down from heaven. And Abba Father, we thank you for sending your only Son. And Jesus, we thank you for saying yes to the word of God and coming into this world. And today, that breath that we are breathing is your breath, Lord Jesus. And because you're dwelling inside of us, Lord Jesus, we can live the Zoe life, Lord. And that power is placed inside each and every one of us. Help us always to be aware, Lord. सदांच जाण जावपाक की तूं आमचे भितर तुज्या हाजीरपणांत आमकां उगडास कर म्हणून पावला पावला आनी तुजेर डिपेंड जावपाक. Thank you, Abba Father. Thank you, Lord Jesus, की तुजी उतराची सोजमणी तुजो पवित्र आत्मा आमकां दिता म्हणून. Thank you for this class, Lord Jesus. Thank you for helping Sister Nikita, Lord, to give us the understanding, Lord. And thank you, Jesus, for making us new creation and for helping us to live a victorious life. We make this prayer to Abba Father in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Amen. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Sister Nancy. Thank you, everyone. Thank you, Jesus. So, to continue Korea, okay, next session. Thank you, Jesus. Thank you, everyone. Thank you, Jesus. Thank you, Sister Thank Nikita. Thank you. you, Thank Jesus. you, Thank Jesus. you, Jesus.